नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट आनी काय कंटेस्टंट मानसीची तुमच्या फुड्यान हांव घेवन आयिल्लो आसा. मानसी 2020 हो कॉन्टेस्ट आमी सुरू केल्लो इन एप्रील आनी ऑडिशन्स आमचे जाले मार्च एप्रील म्हणसर आमी हे ऑडिशन जाल्ले आनी जायते कंटेस्टंट आमकां आयले आमच्या चारूय सेंटराचेर म्हणजे पणजे, सांखळे, मारगांव आनी फोंड्या. ते सगळे जे आमचे कंटेस्टंट आसा तांची आमी वळख करून घेता. आतां हालींच तुमी जायते एपिसोडूय पळयले आसतले आनी जे कंटेस्टंट आसा तांचे विचारां बद्दल, तांच्या टॅलंटा बद्दल किंवा तांचे आमच्या खातीर म्हणजे आमचे गोंयचे जे लोक आसा तांच्या फुड्यान ते कितें घेवन येवपा आसा हें सुद्दां तुमकां कळ्ळां आसतलें. आनी तुमी इतलेच उत्सुकतेन रावले आसतले की ऑडिशन रावंड कशें जालें आनी ऑडिशनाक कितें कितें आशिल्लें, कितें जालें हें सगळें पळोवपाक तुमी नक्की रावले आसतले. ऑडिशनाचे सगळे तुमकां फुटेजी पळोवपाक मेळटले, एपिसोड्स पळोवपाक मेळटले, पूण ताच्या खातीर थोडो उशीर जातलो कारण सद्या सगळ्यांक खबर आसा लॉकडावना खातीर आमी हो कॉन्टेस्ट बंद केल्लो आनी थोड्या दिसांनी कांय म्हयन्यांनी परत एक फावट जेन्ना हे सगळे आख्खें जग गोंय सुद्दां आमचे परत एक फावट बऱ्या तरेन सुरू जातले, आमकां बऱ्या तरेन भायर भोंवपाक गावतले, त्या वेळार परत एक फावट आमकां हो कॉन्टेस्ट फुडें व्हरतना आमकां दिश्टी पडटलो. पूण सद्याक आमच्या बरोबर 4 कंटेस्टंट आसा तांची आमी वळख करून घेवया. सगळ्यान पयलीं आमच्या बरोबर आसा रक्षंदा बागकर, जाणी पणजे ऑडिशन दिल्लें. रक्षंदा, कशें आहा तूं? बरें. सेकंड कंटेस्टंट आमच्या बरोबर आसा ते म्हळ्यार तृप्ती धवन. तृप्ती, वेलकम टू द शो. नमस्कार. नमस्कार तृप्ती. आणि तिसरे कंटेस्टंट जे आमच्या बरोबर आसा ते आसा मॅकलीन परेरा, जाणी मारगांव ऑडिशन दिल्लें. मॅकलीन, वेलकम टू द शो. थँक यू. हाय. सो आय स्टार्ट विथ रक्षंदा. रक्षंदा, म्हाका तुजे बद्दल थोडें कितें तरी सांग. तुवें पणजे ऑडिशन दिलां, ऑडिशन रावंड सगळ्यांक आमकां पळोवपाक मेळटलो, पूण तूं करता कितें बाय प्रोफेशन आनी तुजी आवड कितें आसा हाच्या बद्दल थोड्यो गजाली सांग आमकां. माझी एक्चुअली हांव ब्युटिशियन आनी म्हाका म्हटल्यार हांव घरांतलेच म्हाजे पार्लर आहा, सो हांव तेच हँडल करता आनी होममेड म्हटल्यार घरांतले बी सगळे. आनी म्हाका आवड हे की केतून तरी एक पार्टिशन घेवपाचें, लायफान फुडें वचपाचें आनी कितें करून दाखोवपाचें, हें खूब आहा म्हाज्या लायफान. म्हटल्यार हे लायफान कितें तरी आपलें एक नांव तरी फुडें काडपाचें म्हणून ते म्हाजें खूब आहा. क्या बात आहे. सो तुका मेकअप बीन करपाक ही तुजी आवड आसाच, पण त्याच्या भायर तुका आनीक कितें अशी आवड आसा? एक डान्स करपाक, सिंगींग करपाक अशी कितें आवड आसा? या डान्स म्हाका खूब लायक. सो तूं डान्स करता घरा कडेन? कळना, पण हांव पार्टेंक सगळे कडेन नाचता. नाका हसोंक जाल्यार हसोंक कितें करूं, पण नाचपाचें सोडिना. तुवें एक गोश्ट बरी सांगली, कळना पूण पार्टेक आसूं खंयसर आसूं नाचता. ही एक खरेंच बरी गोश्ट आसा आनी तातूंतल्यानूच आमी नवीन कितें शिकपाचो प्रयत्न करता अशें तरी म्हाका दिसता. आनी खरेंच ह्या तुज्या प्रेरणा खातीर खरेंच सलाम करता, कारण एक खरें बरी गोश्ट तुवें सांगली. कळना पूण आपूण नाचतले पार्टेक किंवा खंयसरी असो चान्स मेळटा तसो. क्या बात आहे. कमिंग टू द नेक्स्ट कंटेस्टंट ते म्हळ्यार तृप्ती. तृप्ती, तुज्या बद्दल थोडें कितें सांग. तूं कितें बाय प्रोफेशन कितें करता आनी तुजी आवड निवड कितें आसा? नमस्कार. मी तृप्ती धवन, मडगावातून. मी आजपर्यंत 200 पेक्षा जास्त बक्षिसं विविध क्षेत्रात मिळवलेली आहेत. सगळ्यात म्हणजे नॅशनल आता लेटेस्ट पण लॉकडाऊनच्या काळात सगळेच म्हणतात की फक्त घरी बसतो आपण, पण मी तसं न करता समाजापुढे काहीतरी उत्तम आपण घेऊन यावं यासाठी मी घरी बसून लोकांना मदतही केली आणि मी माझ्या 2 मुलींबरोबर अनेक विविध उपक्रम राबवले, स्वतः पार्टिसिपेट केलं आणि खूप मोठमोठ्या लेवलला मला आतापर्यंत बक्षिसं मिळाली लॉकडाऊनच्या काळात सुद्धा. म्हणजे मला नृत्याची आवड आहे, मला ड्रामाची आवड आहे, त्यानंतर मी अनेक विविध क्रिएटिव्हिटी केलेल्या आहेत ज्या की इंटरनॅशनलला पण पोहोचलेल्या आहेत. म्हणजे सांगायचं तर लॉकडाऊनच्या काळात मी झाडांच्या पानापासून साडी तयार केली आणि ती परिधान केली होती. त्यानंतर माझ्या मुलींना मी झाडांच्याच पानापासून ड्रेस केला विथ ज्वेलरी आणि फुटवेअर ऑल्सो. नंतर अल्युमिनियम फॉइल पासून मी फॅशन ड्रेस तयार केला. त्याची दखल पण 30 देशाच्या मासिकांनी घेतली. तर मला सांगायला खूप आनंद होईल की मी खूप लॉकडाऊनच्या काळात स्वतः कविता केलेल्या आहेत, स्पेशल घरी राहा, स्वस्त राहा. त्यानंतर मी खूप आर्टिकल लिहिले लॉकडाऊनच्याच काळात
मी देवीची एक आरती केली. म्हणजे समाजापुढे आपण काहीतरी चांगलं इन्स्पिरेशन देता येईल, आपल्यालाही घेता येईल प्रत्येकाकडनं आणि आपल्यालाही देता येईल असं खूप सतत सातत्याने प्रयत्न करत असते. आणि माझा स्वतःचा व्यवसाय आहे. समाजातली माझी ओळख म्हणली तर ऑलराऊंडर आणि मल्टीटास्कर पर्सनॅलिटी. क्या बात आहे. मला वाटतं खरंच खूप चांगल्या कंटेस्टंट आमच्या बरोबर ह्या वर्षी आम्हाला मिळालेले आहेत. आणि जेव्हा मी आता 2-3 एपिसोड केले आहेत आणि प्रत्येक एपिसोडमध्ये मला असे काही कंटेस्टंट मिळाले आहेत ज्यांचे विचार जे आहे ना ते मला वाटतं सोसायटीबद्दल किंवा एक समाज बांधण्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे ह्याबद्दल जास्त विचार करतायत. आणि असेच कंटेस्टंट त्यांचे विचार क्षमता तसंच त्यांचा टॅलेंट आणि एक कम्प्लीट वुमन ज्याला आम्ही म्हणतो तसं एक सुपर वुमन म्हणून हा कंटेस्ट आम्ही तुमच्या समोर आणलाय. आणि ही कंटेस्टंट बघूनच तरी कळतं की किती सक्सेसफुल होणार आहे. कमिंग टू द नेक्स्ट कंटेस्टंट मॅकलीन म्हाका तुझ्याबद्दल सांग, तू कितें करता और तुझे हॉबीज कितें आवडटा हाच्याबद्दल सांग. Yeah, hi everyone. My profession हांव हॉटेल इंडस्ट्री काम करता आणि आता लॉकडाऊनात तसंच घरा कडेन आशिल्ले इतले म्हयने. सो ह्या म्हयन्या एटलिस्ट म्हजे हॉबीज आय कूड डू, लायक आय लायक टू कूक. So yeah, cooking and yeah, naturally ending up eating. That was main. But yeah, I tried to work out sometimes. And yeah, that was the main thing. But really, I would like to travel, and I like to travel mostly, which is really affected due to this whole lockdown and pandemic. And yeah, this pandemic has been a really different experience for all of us. But I'm really grateful that I'm with family. So I guess, I'm not that much affected and in depression. But yeah, family which is far away. So we really miss them, and we really hope we can all see the good times again. Yeah, you said you like cooking also. So is this your hobby or you just like to cook? Yeah, I just like cook. Yeah. But yeah, when I say cooking, it's like dishes, but I don't do baking and all that stuff. Okay. Which I feel I will end up really doing a bad job. So yeah, baking is not what it is. Yeah, but cooking various dishes. And mostly I like to learn more of vegetarian dishes because yeah, that's really good for health. And considering right now, we should be more health conscious. So yeah, learning veg dishes was what mostly I wanted to do. And you said you also like to travel. Which are the places you traveled last year? Yeah, last year was mostly all over India. Okay, so it was like we went to Bangalore, we went to Pune, and then we went like close by places, Belgium, because of my son as he was having school. So whenever like the Ganpati holidays were there and Diwali holidays, and yeah. And then, yeah, close by Bombay, we traveled like Mud Island and all. We prefer to stay over there. So that was what we did in last year. But otherwise, I have traveled internationally as well to the Vatican City in Rome, Barcelona, Malta. As my husband, he's a sailor. Oh. So he works on the cruise line. So we had the opportunity to, be on the cruise and travel most of the Mediterranean region. So that was a different experience. And yeah, Dubai is normal. So when we say traveling, the first thing which comes in mind is biking or riding a bike on like Leh Ladakh and something. You have ever tried this kind of traveling? No, that would be quite adventurous. And I don't think I am in that category, so adventurous and risky. No, but yeah, not that way traveling. But yeah, these days I have seen in this lockdown, many people go cycling. And when I look at them, and especially when they are the mountain bikes and all, that really thrills me, which I would love to do. But yeah, I appreciate those people who go on mountain bikes, cycling and all, which is really very good. Yeah. Coming back to Rakshanda, Rakshanda, म्हाका एक सांग, ह्या लॉकडाऊनान आता जायते फावटी आता तृप्तीन म्हणे की नवीन नवीन डिशेस किंवा नवीन गोष्टी ते शिकले. सो ह्या लॉकडाऊनान जायतो टाइम आशिल्लो आमी घरा कडेन आमकां रावचे पडले घरान लॉकडाऊना खातीर. तू नवीन कितें गोष्ट शिकले बीन? कुकिंग न्यू डिशेस ट्राय. सगळे जण कुकिंग कित्याक शिकता ह्या लॉकडाऊनात? द इझिएस्ट वे म्हाका दिसता. बट ते घरानच रावचे पडटा आणि घरान भायर सरोंक काय गावना.
सो तेच म्हटलं ट्राय करूया. सो आम्ही भायर कितें आतां पळय आमकां लॉकडावन आसलें आमी एवरी टायम हॉटेलांतल्यान ऑर्डर करतालीं कितें कितें खातालीं ते आमी म्हटलें घरान शिकले एक म्हटल्यार. आतां आमकां फायदो उरलो न्हू ते भायर घालता अजिनामोटो बी सगळे सोडा घालता. सो आपल्याक हेल्थाक बरें न्हू. सो आपूण घरान केलें खाल्लें एक हेल्थ बरो उरलो तुजो. सो कितें रांदपाक शिकले तूं? हांव चडशें चिकन. चिकन डिशीज. सो खंयचें सगळ्यात बेस्ट डिश जे तुवें ह्या बटर लॉकडावनान केल्लें? बटर चिकन. बटर आनी आवडलें सगळ्यांक घरा कडेन? सगळ्यांक लायक जालें बटर चिकन, चिकन चिली सगळ्यांक लायक जालें. क्या बात आहे. थँक्यू रक्षंदा. आमच्या बरोबर आणि एक कंटेस्टंट जॉईन झाले आसा आता आणि ताची सुद्धा ओळख करून घेऊया. आमच्या बरोबर आसा योगिता. योगिता, वेलकम टू द शो. योगिता, म्हाका तुज्या बद्दल सांग, तू कितें करता बाय प्रोफेशन अँड वॉट यू लायक टू डू फ्री टायम आसता तेन्ना तू नवीन कितें शिकता, कितें करता, तुजी हॉबीज ताचे बद्दल थोडें कितें सांग. Actually, I'm working in CNA Marina. I'm a commercial executive. So, free time because I'm my personal boutique ghata kara. So, free time ghara shopper time with time. So, all ladies garment, small business. So, I like to give my free time to that. ओके. आणि सो ताच्या व्यतिरिक्त रिडिंग हे तुजें हॉबी? हो. Reading, dancing. कुकिंग म्हणू नाका परत तू. ना, I'm not saying cooking. Cooking मध्ये निस्तारून ना केन्नाय चुकोन बट नॉट. कारण आमचे चडशे कंटेस्टंट कुकिंग हे तांचे मेन हॉबी आसा. बट आय एम ग्लॅड की तुका एक वेगळी हॉबी ती म्हळ्यार रिडींग. आणि खरेंच खूब महत्वाची ही गजाल. रिडींग आसप भरपूर गरजेचें आसा. म्हाका सांग, तू कितें वाचता? नॉवेल्स ऑर कितें फिक्शन स्टोरीज कितें वाचता? स्टोरीज चडशे. स्टोरीज वाचता. एंड एनी not- स्पेशल and- ऑथर? ना, ऑथर असं स्पेशल ना, बट वाचपाक आवडटा? हय. वाचपाक आवडटा. Semis and all. क्या बात आहे. ओके, म्हाका सांग, ह्या लॉकडावन आशिल्ले तेन्ना आमी सगळे जाण घरा कडेन आशिल्ले 1-2 महिने 3 महिने. तू नवीन गोष्टी कितें शिकले गो? नवीन म्हणजे हांवें 2 डिशीज शिकल्यो. I knew this. बिकॉज कितें आसा माझ्या ते? भयणीन ढोकला ढोकला. ओके. अँड चिकन काफ्रियल. चिकन काफ्रियाल अँड ढोकला. ढोकला गो? ढोकला कोणाक आवडटा तुमच्या घरात? ढोकला ऍक्च्युली कोणाक आवडना, जस्ट बिकॉज हांवें ते युट्यूबार पयलें अँड इट वॉज लुकिंग सो डिलिशियस, सो यम्मी. सो आय थॉट टू ट्राय अँड गिव अ ट्राय टू दॅट. सो एक गोष्ट सगळ्यांक हांगासर कॉमन दिसली आसतली, ती म्हळ्यार कुकिंग. आणि हेच एक वैशिश्ट्य आसा. जेन्ना आमी सगळे आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आमकां जेन्ना विचारता ल्हानपणा पासून आमी स्कुलान बीन आशिल्ले तेन्ना वॉट इज युअर फेवरेट फूड, आणि आमी नेटान बरयताले विच एवर माय मॉम कुक्स म्हणून. आणि ताचे फाटल्यान रिजन आशिल्लें की ताचो स्वाद वेगळो आसतालो. येस, आयज जेन्ना आमी ह्या लॉकडावनान नवीन कितें तरी घरा कडेन ट्राय करता, ताजे एक रिजन आसा की आमच्या फॅमिलीन आमी एक बरें कितें तरी ह्या वेळार एक फॅमिली जेन्ना लागीं येता तेन्ना एक बऱ्या तरेचो डिश आमच्या फॅमिलीक मेळपाक, प्लस तातूंतल्यान एक मोग वाडपाक जाय, हो एक मेन रिजन आसूं येत. आनी तुमकां सगळ्यांक तुमचे ह्या लॉकडावना वेळार तुमी जे काम केलां त्या खातीर खरेंच प्रत्येक जे आमचे गोंयची स्त्री आसा, नारी आसा, ताका सलाम करता. कारण तांच्यांनी पुराय घर सांबाळून दवरलेलें आसा. जेन्ना सगळी फॅमिली एकठांय आसता तेन्ना कामूय वाडटा आनी ह्या कामाच्या लोडार आनीक टेन्शन जाता, हें सगळें खबर आसा. आनी त्या खातीर प्रुडंटा वतीन आनी मानसी टिमी वतीन तुमकां सगळे जे विमेन आसा, आमचे ह्या गोंयचे सगळे जे नारी आसा, तांकां सगळ्यांक सलाम करता. सो कमिंग बॅक, रक्षंदा, तुका विचारपाक सोदता, म्हाका सांग, मानसी, जेन्ना तूं कॉन्टेस्ट आयकल्लो तेन्ना कितें आशिल्लें तकलेन तुज्या? कित्या खातीर तुवें जॉयन केलें? एक्चुअली मानसी म्हाका एक फ्रेंड आसले, ते फ्रेंडान सांगले. म्हाका एक्चुअली पयलींच पासून आसलें कितें एक म्हटल्यार ते हेतून आहा मॉडलिंग हे ते. सो म्हाका सांगूं लागले तूं जॉईन जाता गो, तुका हे म्हटल्यार म्हाका कपड्याची आवड खूब आहा. ज्यो कपडे घालता न्हू तेतून शो तसले खूब आहा. सो तेणी म्हाका हांवें सांगलेलें तूं ते फॅशन डिझायन एक शो करताय न्हू, सो म्हाका बी आवड आहा गो, केन्ना लायफान हांवूय करतलें एक दीस, की हांवूय फुडें वयतलें म्हणून. मागीर तेणी म्हाका सांगलें एक कॉन्टेस्ट आहा गो मानसी म्हणून. ते एक्चुअली मानसी म्हाका कांयच खबर ना कितें म्हणून ते. पण हांवें म्हटलें बरें चल म्हाजें नांव घाल म्हटलें, हांव जॉईन जाता म्हटलें. हांवें केन्ना हेज्या पयलीं केतूनच जॉईन जावंक ना.
लायफान फर्स्ट टाइम दिसता हांवें मानसी म्हटल्या हितून गेला. सो म्हाका अजून पर्यंत कितें आयडियाच ना. सो हांवें चिंतलें कितें चल फुडें सरया, पळोवया म्हटलें कितें जाता तें पळोवया म्हटलें. लायफान सरया. सो हो तुजो फर्स्ट ट्राय आशिल्लो. म्हाजो फर्स्ट ट्राय. हांवें लायफान केन्ना कितेंच करूंक ना फुडें. हाव वॉज युअर एक्सपिरियन्स जेन्ना तुवें ऑडिशन दिलें, जजीसा फुड्यान ऑडिशन दिलें, दिलें परफॉर्म इट्स व्हेरी केलें? गुड. फील म्हाका प्राउड फील जालें की हांव उलोवंक शिकलें म्हणून. एक म्हटलें चल लोकां फुड्यान. येस. आणि होच म्हाका दिसता एक मेन रिजन आसता जेन्ना तूं स्टेजीर वता तेन्ना स्टेज फियर वता आनी 1000 लोकांच्या फुड्यान जेन्ना उलयता तेन्ना एक आपुणूच एक कॉन्फिडन्स बिल्ड जाता. सो येस, स्टेज फियर तो तुजो गेलोच. ताजे व्यतिरिक्त आनीक कशें दिसलें तुका थंयसर? आनीक म्हाका अशें जालें म्हटल्यार मनान एक प्राउड फील जालें. अशें मानसीचें हांव तुका खरें सांगता, मनासून सांगता की म्हाजें जिखोवंक ना जिखोवंक म्हाका तें अशें येना. पण आपले लायफान हांव आतां तुमचे मानसी हेतून दिलें, फुडें म्हाका अशें दिसता की हांव आनीक हेतून वचूंक शकता. एक्झॅक्टली, क्या बात आहे. सो हो एक कॉन्फिडन्स आसता की आपूण फुडें आनीक कितें तरी करपाक शकता म्हूण, आनी तो कॉन्फिडन्स घेवन फुडें वचप भरपूर गरजेचें आसता. कमिंग टू तृप्ती. तृप्ती, मला सांग, तू जेव्हा ऐकलं होतं मानसीबद्दल आणि जेव्हा तुला वाटलं की हा आता आपण ह्या कॉन्टेस्टमध्ये जायला पाहिजे, कारण तू भरपूर कॉन्टेस्ट अटेंड केलेले आहेत, तुला विजेता पण आहेस तू. सो मानसीमध्ये काय वाटलं होतं तुला मानसीमध्ये जॉईन होण्याआधी? ऍक्च्युली मला मानसी कन्सेप्ट जेव्हा कळाली तेव्हा मला म्हणजे असंच होतं की आपण स्वतः खूप काही करतो, पण आपल्याबरोबर आपल्या मैत्रिणींना पण आपण घेऊन चलावं हा माझा इंटेन्शन कायम असतो. आणि त्या दृष्टीनेच मी प्रयत्न केला होता. आणि आपल्यातले जे गुण आहेत ते लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं उत्तम प्लॅटफॉर्म म्हणजे मानसी असं मला वाटतं. आणि त्यामुळेच मला स्वतःला माझ्याबरोबरच इतरांना इन्स्पायर करायचं आणि सगळ्यांना घेऊन सोबत चालायचं म्हणून मी मानसी मध्ये पार्टिसिपेट केलं आणि मला खूप छान एक्सपिरियन्स आला. काय परफॉर्म केलं होतं आणि तुला कसं वाटलं परफॉर्म करून जजेसच्या पुढे? मी डान्स केला होता, कारण डान्स माझी हॉबी आहे आणि मी कधीही म्हणजे इव्हन मी किचन मध्ये जरी असली तरी पोळ्या करताना माझा डान्स ऑलवेज चालूच असतो. त्यामुळे मला डान्सची आवड आहे आणि मी डान्स परफॉर्म केला होता. तर मला खूप छान जजेसनी जे काही क्वेश्चन्स विचारले होते त्याच्यावर उत्तर देताना मला खूप मजा आली, कारण आपलं स्वतःचं तिथे प्रतिनिधित्व करता येतं. ही खूप मोठी गोष्ट असते. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपले विचार मांडता आले पाहिजे, त्या दृष्टीनेच मी प्रयत्न करत होते. सो योगिता, म्हाका सांग, तू मानसी हे कॉन्टेस्ट ऐकले त्याच्यानंतर पहिलो थॉट तुझ्या तकलेन कितें आशिल्लो आणि कितें म्हणून तुवें कित्या खातीर जॉईन केल्लें, कितें आशिल्लें तकलेन तुज्या? बिकॉज आय एम हॅव्हिंग अ व्हेरी स्टेज फियर. स्टेजीर हे वचपाक खूब भिता, खूब म्हणजे खूब. आयकून बरें दिसलें, बट हांवें चिंतलें थोड्या वेळान की will I be do that? Will I be able to do that? So, and first thing about Mansi, like माझ्या फ्रेंडान माझ्या सजेस्ट केलें की योगिता, why don't you do that? Because you like to dance, you like to act, TikToks बीन करताले. So ते म्हणले तू कित्याक करना ते? So I'm like, maybe पळोवया, करिना कित्याक म्हाका स्टेजीर वचपाक खूब भंय दिसता. She like एकदा करून पळय, तू हार नाल्यार म्हणजे तू हारना कितें कर. हय, सो एक्सपिरियन्स मेळटलो बरो. हय, सो वाय डोंट यू डू दॅट? तू टिकटॉक व्हिडिओज करताले? हय. सो आता टिकटॉक बंद झाला, त्याच्यानंतर आता कितें? टिकटॉक व्हिडिओज बंद झाले. म्हणजे आय यूज्ड टू प्ले पबजी एंड टिकटॉक, सो ते दोनूय बॅन झाले आता. ये तो पबजी वाली आहे. सो पबजी बंद झाला, टिकटॉकही बंद झाला, आता कितें? सो आता झुंबा स्टार्ट केला हांवें. झुंबा. अरे वा, क्या बात आहे. आणि म्हाका दिसता खरेंच खूप फायद्याक पडटली झुंबा. एक एक्सरसाइज जातली आणि एक नवीन कितें तरी शिकपाक मेळटलें. बट येस, गेम्स खेळपाक जाय, पूण पूर्ण टायम गेम खेळपूय चुकीचें आसा आणि तातूंत एडिक्ट जावप तर खूब चुकीचें आसा. एंड योगिता, म्हाका तूं ऑडिशन जेन्ना दिल्लें न्ही, ऑडिशनाक कितें परफॉर्म केल्लें तुवें? हांवें न्हू एसिड अटॅकीचो केल्लो. सॉरी, रेप विक्टिमाचेर केल्लो. इट्स अबाउट Acting अ केल्ली. डॉक्टर इन महाराष्ट्र. डॉक्टर आशिल्ले ते महाराष्ट्रान रेप जाल्लो. तू एक्टिंग केल्ली. हय. सो कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स जजीसां कडेन उलयतना मागीर?
एक्सपिरियन्स असलो बरो बट म्हणजे म्हाका जाय तशें तितले बरेशें जावंक ना बट नो प्रॉब्लम मुखार म्हणजे आतां अशें केल्यार मुखार आनीक मातशें कितें बरें बरें येतलें. करपाक. सो लक्षांत घे रायट नाव जेन्ना आमी हो प्रोग्राम शूट करता आनी जेन्ना टेलिकास्ट जातलो तेन्ना पुराय गोंयान तुमचो हो आवाज पावतलो, पुराय गोंयभर तुमी दिसतली, तुमकां लोक आयकतले, पळयतले. आनी टीव्हीचेर सुद्दां उलोवप इतलें सादें न्ही. तूं जेन्ना तुजे व्ह्यूज मांडटा तेन्ना इतले लोकांच्या फुड्यान मांडटा आनी अशा वेळार जेन्ना आमी इतले कॉन्फिडंटली उलयता, इतले कॉन्फिडंटली आमी स्वता बिल्ड जाता, ती एक व्हडली बरी गजाल आसा. आनी थँक यू योगिता, कारण खरेंच तुमच्या सारकेलेच जे आमचे कंटेस्टंट आसा ती आमची शक्त वाडयता, कारण आमकां अशे कॉन्टेस्ट घेवन बाकीच्याय जे बायलां आसा तांकां चान्स दिवपाक मेळटा. थँक यू व्हेरी मच तुमकां सगळ्यांक म्हणपाक सोदता. बट एट लास्ट एक क्वेश्चन म्हाका तुमकां तिगांकूय विचारपाक जाय. म्हाका आय स्टार्ट विथ रक्षंदा. रक्षंदा, तुज्या लायफांतले तुजे मानसी म्हणजे जे इन्स्पिरेशन म्हणून तूं पळयता तुज्या लायफान अशें कोण आसा? माझे हजबंड. ओ, सो तुज्या लायफान तुगेलो हजबंड हाका तूं सदांच इन्स्पिरेशन म्हणून पळयता. रिजन आहा ताका कितें स्पेशल? एवरी टाइम माझे कसले आहा जाल्यार तोच म्हाका सपोर्ट. कितें आसून कितें ना सगळ्याका सपोर्ट तेजूच. क्या बात आहे. म्हाका दिसता अशें लायफ पार्टनर मेळपाक म्हाका दिसता सगळेच जाण सपोर्ट करता, बट जेन्ना आपूण स्वता जावन कोणाक तरी इन्स्पिरेशन म्हणून पळयता तेन्ना तेज्यो सगळ्यो गजाली, ज्यो सगळ्यो संवय हॅबिट्स ह्यो सगळ्यो आपूण पळयता, शिकता आनी फुडें सरता. ही एक बरी गजाल आसा. रक्षंदा, तृप्ती, तुज्या लायफमध्ये कोण आहे मानसी जिला तू किंवा ज्याला तू इन्स्पिरेशन म्हणून बघतेस? माझे आई आणि वडील. आणि रिझन काय आहे? रिझन म्हणजे मला जे घडवण्याचं कारण आहे, जे की म्हणजे फक्त एकाच अँगलनी पुढे जायचं नाही, तर बऱ्याच गोष्टींनी स्वतः सामवायच्या आणि ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या त्यांच्याकडनं मी शिकले. त्यामुळे मला वाटतं माझं इन्स्पिरेशन कायम तेच असतील. बरं तृप्ती, मला मगाशी बोलताना तू एक सांगितलं होतं, तू ह्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये काही नवीन एक्सपेरिमेंट केले होते, म्हणजे पानांपासून साडी तयार केली होती. बरोबर. ती काय होतं एक्झॅक्टली ते मला जरा सांग. ऍक्च्युली एक ऑनलाईन कॉन्टेस्ट होती, फॅशन ॲटिट्यूड. तर ती ऑल ओव्हर इंडियात होती आणि ती लॉकडाऊन स्पेशल होती. त्यामुळे काहीतरी तुम्ही एक प्रॉप थीम यूज करून करायचं. तर त्यात मी विचार केला की आपल्याला आता अवेलेबल काय होईल, कारण घराच्या बाहेर निघणं म्हणजे आपल्या अंगणातली झाडांची पानं अवेलेबल आहेत आपल्याकडे, तर आपण नॅचरल थीम यूज करून का नाही करायचं. आणि कायम क्रिएटिव्हिटी करायचा हा माझा फंडा असतो. म्हणजे आवड आहे मला प्रचंड. टाकाऊतून टिकाऊ करायचं. तर मी झाडांची जी गळालेली पानं असतात, म्हणजे शक्यतो तोडायची पण नाही, जी नॅचरल पानं पडलेली असतात ती उचलायची आणि त्याच्यापासून मी दागिने पण, चप्पल पण आणि साडी तयार केली होती. एक गोष्ट मला वाटतं ना, की ह्या लॉकडाऊन मध्ये आम्ही सगळ्यांना कळालंय की रिडिस्कवरिंग आवरसेल्फ, म्हणजे काहीतरी जे नॉर्मल लाईफ मध्ये आम्ही करत होतो त्याच्यापेक्षाही काहीतरी वेगळं आणि जे आपण करू शकतो अशा गोष्टी काहीतरी आम्हालाच कळायला लागल्या आहेत. आणि ही खरंच खूप बरी गोष्ट आहे की म्हणजे आमका स्वतःक आम्ही इंट्रोस्पेक्ट करतात आणि नवीन कितीतरी आमच्या ह्या लायफान किंवा आमच्या समाजा फुड्यान घेऊन येतात. योगिता, तुझ्या लायफान असे कोण असा इन्स्पिरेशन और जेका तू मानसी हो टायटल तुझ्या लायफान दिवं शकता? माझे फ्रेंड सुवर्णा म्हणून. सो बिकॉज तेका एकट्याकूच कळ्ळें की हांव कितें तरी करपाक शकता इन दीस, बाय लुकिंग एट माय टिकटॉक व्हिडिओज, बाय लुकिंग एट माय रियल व्हिडिओज, बाय लुकिंग एट माय डान्सिंग व्हिडिओज. तेका दिसलें की हांव कितें तरी करपाक शकता. सो फॉर माय फ्रेंड इज इन्स्पिरेशन फॉर मी एक्चुअली. म्हाका आयज ह्या वेळार जेन्ना आमी हे सगळे कंटेस्टंट वांगडा उलयता तेन्ना मनाक म्हाज्या तरी खूब बरें दिसता आनी म्हाका दिसता पुराय गोंय रावले आसतले की ऑडिशन राउंडाक कितें आसा ते. खरें सांगता तुमकां, प्रत्येक जो कंटेस्टंट आसा तांच्यांनी ऑडिशन राउंडाक आपले बेस्ट दिला आनी एका पेक्षा एक आमकां नवीन टॅलंट ह्या गोंयचो आमकां पळोवपाक मेळटालो. परत एक फावट सांगता, आमी ऑडिशन घेतिल्ले इन मार्च आणि बिकॉज ऑफ लॉकडाऊन आमी हे कंटिन्यू करपाक शकूंक ना. द नेक्स्ट राउंड टॉप 20 अजून पर्यंत सिलेक्ट जावंक ना. बट जेन्ना सगळे जे हे क्रायसीस जे आसा, म्हळ्यार COVID-19 हो जो पॅन्डेमीक आसा कोरोना व्हायरसचो, सो तो जेन्ना सोंपतलो
परत एक फावट बरे भशेन आमी भायर सरपाक फ्रीली भायर सरपाक आमकां मेळटले. त्या वेळार आमी परत एक फावट हो कॉन्टेस्ट सुरू करतले आनी टीव्हीचेर आमी ऑन प्रुडंट तुमकां मानसी ऑडिशनूय पळोवपाक मेळटले. टॉप 20 ताच्या नंतर आमी सिलेक्ट करतले एंड देन फायनल्स आनी सगळी मजा मस्ती तुमकां पळोवपाक मेळटली. पण रायट नाव आय जस्ट वॉन्ट टू से थँक यू. आनी आमचे आनी एक जे कंटेस्टंट आशिल्ले मॅकलीन, जाचो कॉन्टॅक्ट तुटलो बिकॉज ऑफ रेंज आय गेस बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू. ते आयज तांणी सुद्दां खूब बऱ्यो गजाली आमकां सांगल्यो ट्रॅव्हलिंगा बद्दल ऑर ताज्या पर्सनल लायफा बद्दल, ते कितें करता. हे सगळे कंटेस्टंट आयज आशिल्ले तुमच्या वांगडा आमच्या वांगडा गजाली करपा खातीर. एंड थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू रक्षंदा, थँक्यू तृप्ती, थँक्यू योगिता. आनी जेन्ना परत एक फावट सगळ्यो गोश्टी सारक्यो सुरू जातल्यो मेळुया आनी परत एक फावट आमी पुराय जो मानसी कॉन्टेस्ट आसा तो फुडें व्हरुया. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावत स्टुडंट. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावत स्टुडंट. देव बरें करूं.